Society for Prevention of Cruelty to Animals has filed a formal complaint seeking registration of an FIR against two individuals over alleged fraud, impersonation, and animal cruelty. According to the complaint, the case involves an injured stray dog that was handed over for treatment. However, concerns were later raised regarding possible neglect and illegal handling of the animal. Authorities have been urged to investigate the matter thoroughly and take strict action against those responsible. Further developments are awaited as the case moves forward. Well, in short सांगता आम्ही असा सारखे म्हापसा पुलीस स्टेशनाक भायल्यान रातची 10:30 जाल्ली आसा. म्हाका कॉल आयलो या चलयेचो 7 वरांचेर आनी आपण बाल पोरवोरीचे रेजिडेंट आनी मयुरी ताजें नांव आनी रडपा लागले फोनार. आय म्हणलें डोंट पॅनीक, टेल मी वॉट इज द इशू. इन ब्रीफ आय एम टेलिंग यू ऑल, शी टोल्ड मी दॅट ऑन द 12th आता हो वाड्या वयलो लोक हे रावता खंय पोरवोरी संजयनगर रायट. ही पोरवोरी रावतात आनी त्या वाड्यार हे पळय ही आंटी आसा, जोसफीन आंटी, कॅथलीक आंटी आमची आसा, हिंदू भयण्यो आसा, मयुरी आसा, कॅथलिक्स मुस्लीम सगळे त्या वाड्यार पीस लवींग खंय. तुमकां खबर आसतलें कोणें हांसतलो हें सांगल्यार, हे मॅटर कसलें तें सांगल्यार. अरे दीस इज अ मॅटर अबाउट दे आर ब्रावनी. ब्रावनी हो तांचो कुत्रो आनी कुत्रो म्हणल्यार तांचो पर्सनल पॅट न्ही तो, हेजे घरांतलो ताजे घरांतलो तो वाड्या वयलो कुत्रो. कम्युनिटी डॉग तो, कम्युनिटी. आणि बेस्ट पार्ट अबाउट दॅट डॉग इज दॅट ब्रावनी डॉगी इज दॅट दीस पीपल हॅव ऑल ताजे सगळे तेका एंटी रेबीज, ताजे डोजीस, व्हायरल इंजेक्शन सगळे एंड एवरी वन कलेक्टिवली ताजो मोग करता. तो सकाळी समज आंटीगेर जेवणाक आसा जाल्यार दनपार तो मयुरीगेर आसता, मागीर तो संतोशागेर आसता. अशें खंय तांचो तो मोग डेवलप जाल्लो आनी 12 तारखेक खंय तरी त्या सुड्याक खंय तरी मार लागलो, कोणी तरी फातरायलो आनी ताचो पांय डिसलोकेट जावन तो सुजिल्लो, काडलो. आनी हें बापडे रडनाका मयुरी हें खंय धांवले फेसबुकार पयले खंय कोणी आसा रेस्क्यू सेंटराक घालपाक, कित्याक ताका कॅर जाय, मेडिकेशन जाय म्हणून. कोणी तरी हेजे फ्रेंडान खंय ते फेसबुकार दाखयले आनी कोण युवराज म्हणटा ताणें कॉन्टेक्ट केले. युवराजान घातिल्ले खंय, युवराजान हेका सांगलें खंय कितें गो तें नांव कितें फर अँड फ्लाफ म्हणटा तें नाशनोला खंय, नाशनोला एक शेल्टर आसा, शेल्टर होम विच इज रन बाय खंडेला पंकज खंडेला. आता खंडेला बंडेला गोंयकार काय न्ही, तुमकां सगळें खबर आसा सांगता. हो खंडेला कडेन व्हरून त्यांनी खंय ताच्या मनशा कडेन दिलें, कुत्र्याक घेतलो खंय, हे गेल्ली सगळी घेतलो बरें आसा म्हणून सांगलें. विदीन 24 hours खंय 24 वरां जावना नेक्स्ट डे हेका खंय तो व्हिडिओ धाडटा, खंडेला व्हिडिओ धाडटा की तुमचो कुत्रो न्ही पळोवन गेलो, एस्केप्ड, ही इज गॉन, केज फोडून गेलो. आता म्हाका एक सांगात, एक कुत्रो हू इज व्हेरी वीक, डिसलोकेट जाला, पांय मोडला, हाड भायर सरला, ताका तो सांगता कंपाऊंडा वयल्यान उडकी मारून गेले. 7 फुटाचे कंपाऊंड, त्या कुत्र्या कडेन एक स्टेप घेवपाक जायना, 7 फुटाच्या कंपाऊंडा वयल्यान कसो पडून वतलो, कितें चल्लां. मागीर हेणे मातशें रिसर्च केलो, सोदलो खंय हेणे आनी ह्या लोकांनी, भुरग्यांनी, युथांनी हांगाच्या. आनी तेन्ना खंय तांकां कळलें की बाबा दीस फेलो इज अ फ्रॉडस्टर, स्कॅमस्टर म्हणून हो खंडेला, हो पंकज खंडेला वागातोर साकून थंय धाडायला म्हणून आतां नाशनोला आयला. आतां ते नाशनोला साकून आनी खंय वचपाची तयारी करता. हो खंय कितें करता, आपूण सुण्याकनी रेस्क्यू करता, फॉल्स लव, आपूण रेस्क्यू करता, मेडिकेशन दिता, एक्सिडंट सुण्याकनी स्ट्रीट डॉग्सांनी व्हरता म्हणून खंय व्हिडिओज काडटा फेसबुकाचेर. आनी तुमकां खबर आहा पॅट लवर्स खूब आसा, हांवूय एक खूब व्हडले पॅट लवर्स कितें चिंततात, नॉट ओन्ली गोवा, अक्रॉस द ग्लोब खंय जावं ते युरोप, हॉलंड, कॅनडा आनी हांगा लंडन साकून खंय तो पयशे कलेक्शन करता. एका पावंड्सांनी खंय युरोजांनी पयशे येता. ते शेल्टरचे ते चलयता तेका 75,000 तो म्हयन्याक फारीक करता. म्हळ्यार पळय हो बेकार मनीस इन द नेम ऑफ इनोसंट डॉग्स. एंड देन वॉट इट डज, सुण्याकनी खंय मागीर एक व्हिडिओ काडलो, पयशे आयले, ताका मागीर जड जाता खंय 2-3 दिसान खंय तो तांकां मारून वयता, तांकां पुट्स देम टू स्लीप आनी मागीर आपल्याच कंपाऊंडांत खंय पुरतात. काल खूब बोवाळ जाता की लोकांनी सेज्यांनी सांगलें की तो खूब इगोइस्टीक मनीस आसा, जो कितले तरी खंय सुण्याकनी हें केल्लें आसा, हाडटा, व्हिडिओ काडटा, पयशे घेतले, मागीर ताका जड जाता, 8-10 दिसान खंय त्या कुत्र्यांनी तो कितें करता, मारून वयता. आतां ही खबर आमकां लोकांनी वाड्या वयल्यान सांगला ती बरें आसा. 4-5 कंप्लेन आसा. आतां हें पळय हाजे रद्द केल्ले. आतां गोवा स्टेट एनिमल वेलफेअर बोर्ड जो आसा पळय त्यांनी ऑर्डर केल्ले पंकजाक खंडेलाक दिली 22 ऑगस्ट 2025 लास्ट इयर ऑगस्टान की तुझे हे जे आसा फर अँड फ्लाफ शेल्टर शूड बी स्टॉप इमिजिएटली. आनी कोणी लेटर केल्ली, एनिमल ऑपरेटर्सान, कितें म्हणून तुजे रेजिस्टर्ड ना, तुजे कायद्यान काय ना, तुजे हे जे आसा शेल्टर होम हो इमिजिएटली बंद उरवपा जाय. 7 दिसां भितर तुमी हे गव्हर्मेंटाच्या शेल्टर होमाक
कुत्र्यांनी ट्रान्सफर करपा जाय आनी 15 दिसां भितर आमकां रिपोर्ट येवपा जाय पूण आतां 22 ऑगस्ट टील नाव ताजें शेल्टर चालू आसा. सो वॉट इज गोईंग ऑन? नॅशनल पंचायती कडेन मागपाक सोदता हांव. नॅशनल पंचायतीक सांगता कळा फाल्यां करा कंप्लेन. तुमी करतली सगळे लोक करतले मरे कंप्लेन करा की हेका हेजे शेल्टर काडून उडया म्हणून. ओनर इज टेलिंग वो बऱ्यान आसा थंय 75,000 दिता खरें. ओनर कितें सांगता सांगो ओनर कितें सांगता उदक सांगता की आमी तेका हांगसरल्यान भायर काडूंक सोदता तो आमच्या कडेन सुद्दां दादागिरी करता. म्हणजे हे चंदेला आणि बंडेला येऊन आमकां दादागिरी सांगताय. हांवें आतां PI नवीनाक सांगलां म्हणजे म्हळ्यार हातींत ऑर्डर आसा पळय. गोवा स्टेट एनिमल वेलफेअर बोर्ड हॅज इशूड a cease and desist order against Mr. Pankaj Khandela and he is barred from keeping or accepting animals from anyone. Anyone defying this order will be culpable along with him in any action taken by the Goa State Animal Welfare Board and DSPCA. ही ऑर्डर आहे पण म्हज्या हातींत आसा ओपन करशाने. ही ऑर्डर जी आसा ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. आनी हांवें PIक सांगलां तूं ह्या लोकांक कित्याक नाचयता काय म्हणून. काल आयली काल तांकां थंय दवरले खंडेलाच्या त्या शेल्टरा मुखार गेली. गांवचो लोक एकठांय जालो खंडेला काडटा आनी पळय ताजे भुरगे आसा ते आउटसायडर्स बाबडे बायलेक मारला. सिनियर सिटीजन जोसफीन बाय 68 तेच न्ही भुरगीं आशिल्लीं. आमी भुरग्यांक आतां घर काडल्या. भुरगीं भाड्यावयली दाखली आमकां ब्रावनी जाय म्हणून. हिका मारला हेजेर कितें एक्शन घेतलो काय विचारलें. अरे पुलीस पळोवपाक गेले तांचे फॉरम लिहिल्या भशेन करता तांकां सपोर्ट दिता. कुत्रे व्हरून दिल्ले हेनी CCTV कॅमेरा आसा सगळें आसा लेटर आसा. आनी आयज हेकाच पळय हांवें पुलिसांक विचारलें म्हणजे लोकांनी आतां कुत्र्यांक लागून जिकून येवन आयज मोर्चा घेवन पडटा काय म्हणून. आयज म्हाका लज दिसता प्रतिमा कुटीनोक हांव मायनरांचेर रेप जालें मोलेस्टेशन जालें कितें सेक्शुअल असॉल्ट जालो डोमेस्टीक वायलन्स जालें ओ कितें जालें रॉंग इलिगल आसा जाल्यार हांव वता. आयज म्हाका नावेली साकून रातचें 10:30-11 हें पळय म्हापसा पुलीस स्टेशना भायल्यान कितें कुत्र्याक लागून. कुत्रो म्हणल्यार रिलेट एकूच सांगता लोकांक न्ही जे पेट्सांक मोग करता कोणाचो कुत्रो आसा माजर आसा बोकडी आसा ऑर माजरां आसा पेट्स आसा पळय त्याच मनशाक कळटलें आपुलग्यान मोग कितें तो. हांवें ताका सांगलें तूं म्हणलें फाल्यां तुवें उतर दिलां ताणें उतर दिलां. फाल्यां 10 खंय तो डेप्युटी कलेक्टराक आपयतलो. फाल्यां 10 खंय तो पुलिसाचें प्रोटेक्शन घेतलो आनी फाल्यां 10 खंय ते पंकज खंडेलाक आपयता खंय तो लोकांक घेवन मिटींग करता आनी मागीर खंय रेस्क्यू करता. हांवें ताका सांगलां हें फाल्यां जायना जाल्यार हांव तुका सांगता म्हणून हांव लोकांक गोंयकारांक उलो मारतलें. 500 ते 1000 कुत्र्यांक न्ही तुमचे घराचे कुत्रे आसा पळय पेट्स तांकां घेवन या म्हणून. कुत्र्यांचो मोर्चा काडुया म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आनी तांकां लजेक घालुया म्हणून. तेणें म्हाका उतर दिलां त्या उतराक तो मान दितले म्हणून हांव आसा. आनी वायट दिसता म्हणल्यार आयज गोंयकार पर्वरीकारांक न्ही आयज रातचे 10:30 देखून 3 दीस जाले. आयज तिसरो दीस डेप्युटी लेटराची लेटर आमी सांगली ताणें डेप्युटी कलेक्टराची ती देखून लेटर ही भुरगीं म्हजी यूथ धांवली आनी डेप्युटीची लेटर आयली कलेक्टराची. त्या न्हू कलेक्टराची लेटर सारकी ना म्हणटा. अरे तुमी करता त्या भाशेन न्ही हो भांगराचो पोटलो तांकां जाय हेंचो म्हणून सांगपाक म्हणून प्रूव करपाक तांकां लिगलिटी आनी तुमी तांकां त्रास करता. हो पोटलो न्ही हो मोग त्या ब्रावनी कुत्र्याचे हेजे वर्शी मोग तो हांकां कळपाना. ताका सांगलां हांवें तुमचे पुलीस आर टू बिझी म्हणलें कोलवाले जेलीक मेळ्ळ्या खंय गांजा सप्लाय करतालो पुलीस. त्या पुलिसाक खंय आतां सस्पेंड केला. सो हें पुलिसाचें काम कांय विचारना. आनी हिंगा पुलिसांनी लोकांक त्रास करप आनी थंय गुंड क्रिमिनल आसा रेपिस्ट आसा तांकां गांजा दिवपाचें काम विचारना. हांव CMा कडेन मागता प्रमोद सावंत तुजें खातें हेल्थ मिनिस्टर तूं. हांव बेकाय सांगता कोण तो एनिमल हेजो डायरेक्टर ताकाय सांगता हांव एनिमल बोर्ड प्लीज टेक एक्शन. एनी म्हाका दे शूड क्वेश्चन नाव हू शूड क्वेश्चन इज दीस गोवा स्टेट एनिमल वेलफेअर बोर्डान. हांव तुमकां क्वेश्चन करता की तुमी 28 ऑगस्टाक लेटर दिल्ली कितल्या जाणांनी तुमी लेटर पळयल्या तुमी कोणाक माग केल्या पळय ती तुमी सगळ्यांक टू पे ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री जावं कालूस फेरेरा जावं सुभाष फळदेसाय जावं उजो MLF सांगे कोण सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी सगळ्यांनी तुमी लेटर केल्ले डायरेक्टर ऑफ पंचायत डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपालिटी 28 जाणांक तुमी हें केलां आनी कोणें अजून कितें एक्शन घेवना. हांव मागता नॅशनला आमदार लागता आमचो कालूस फेरेराक सांगता हांव मातशें पळय सी दॅट यू सीट ऑन द पंचायत हेड सी दॅट यू दे वील cooperate with you, they will tell you what sir, they will guide you. Please see that this fraudster, scamster, Pankaj Khandela, illegally who is running the shelter and killing innocent dogs should be removed and this shelter should be banned. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.